गोंयभायर कामाक आशिल्ले जे कोवीड दुयेंताक लागून शिरकल्ले तांकां गोंयान हाडप चालू आसा. बुधवारा दीस इटलीच्यान 2 विमानां आयल्यात. तातूंत 300 परस चड इटलीच्यान गोंयकारांक हाडल्यात. एक विमान सकाळीं जाल्यार दुसरें विमान दनपारां दाबोळी विमानतळाचेर देंवलें. इटलीच्यान विमानान आयिल्ल्या प्रवाशांची दाबोळी विमानतळाचेर चांचणी केल्या उपरांत तांकां कदंब महामंडळाच्या बसीन घालून क्वॉरंटायन सेंटरांत धाडल्यात. बेरेस्तारा दीस आनीक एक इटलीच्यान विमान येतलें. तातूंत सुमार 81 प्रवासी आसतले. विमान दाबोळे विमानतळाचेर खाली जातकच त्याच विमानान गोंयान आशिल्ल्या इटलीच्या नागरिकांक धाडटले, अशी माहिती दाबोळे विमानतळाचो संचालक गगन मलिकान दिल्या. सी फेरर्स आए हैं जो गोवा के हैं, ये पहली फ़्लाइट है. उसके बाद दूसरी फ़्लाइट 3 बजे आएगी और कल रात को हमने एक तीसरी फ़्लाइट को भी अप्रूव किया था जो रात को 10:40 पे आएगी. तो अभी जो पैसेंजर्स जा रहे हैं पर बस में 20 पैसेंजर्स जा रहे हैं. उन 20 पैसेंजर्स वो पैसेंजर्स जिनका स्वैब टेस्ट हो गया है. फर्स्ट लॉट उस बस में बैठ गया, दूसरा लॉट इस बस में बैठ रहा है. तो जो पहले प्रोसेस था कि वो वेट करेंगे, अब वेट करने की ज़रूरत नहीं है. अब इनके टेस्ट करके हम इनको इनके क्वारंटाइन में भेज रहे हैं. तो ऑल टुगेदर कितना पैसेंजर्स आ रहे हैं? 441 पैसेंजर्स आएंगे और ऐसी उम्मीद है कि जो लास्ट फ्लाइट जाएगी उसमें 100 इटालियन यहाँ से वापस जाएंगे थर्ड फ्लाइट में. ओके. जो अभी तक हमारे पास प्रोग्राम आया है. तो इसके अलावा और कुछ फ्लाइट्स और इसके अभी 3 ही फ्लाइट्स की बात है. सी फेरर्स जो 441 आए उन्हीं की बात है. उसके बाद अगर कोई अपडेट होगी तो वो अपडेट आपके साथ शेयर करी जाएगी. 441 इस फ्लाइट में 168 आए हैं, इसके बाद 169 आने हैं और उसके बाद 81 आने हैं. So this is the total 441 packs. Goan seafarers which are repatriating to Goa. इटलीच्यान आयिल्ल्या सी फेररांक येवकार दिवपा खातीर सी फेरर एसोसिएशनाचे वांगडी दाबोळे विमानतळाचेर हजर आसले. पळय आमी एकदम हुशाल, कित्याक ती सकाळीं 8 लँड जावपाली फ्लायट मातशी ती डिले जाल्या बिकॉज ती इटलीसून टेक ऑफ जावपाक लेट जाल्ली. आनी आमी हिंगा येयल्या तांकां एक सपोर्ट दिवपाक. आमचे दुसरे येयले आहाय, सो तांकां एक सपोर्ट दिवपाक कितें तांकां मातशें बेगीन जाता तितले बेगीन ते फॉर्मेलिटीज तेंगे चॅकींग मेडिकल बी करून तांकां बेगीन भायर काडून तांकां मातशें रिलॅक्स जावपाक. बिकॉज 3 म्हयन्यांनी ते बाडी येयले आनी व्हेरी हॅपी. 168 गोवन आहा सारके, ऑल आर गोवन. So the next flight is also coming later on, and third flight ती मातशें delay जाल्या because of some reason we don't know, but it's a good news that that the seafarers are starting to arrive, better late than never. आणि ब्राझीलासून देखून आनी 2 फ्लायटो चार्टर्ड बुक जाल्या. ते 28 and 29 देखून तेमी परमिशन मेळ्ळां म्हणून सांगलां. गोंयकार आर व्हेरी हॅपी that Costa and MSC companies are trying to charter as much as they can to send the crew home. So we thank also the Costa and MSC and other companies who are trying to get the seafarers back.